नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि आदित्य कोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गोंयांत एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया करची वेगान. एसटी फुडाऱ्यांची मागणी. एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे सयत मुख्यमंत्री सावंताक निवेदन केले सादर. सायबर गुन्यांवकारांनी फटयली 55 वर्सांच्या बायलेक. आयपीओ आणि शेअर बाजारातल्या गुंतवणुकांचेर व्हड प्रमाणात परतावो मेळटलो म्हणून सांगून 4.23 कोटींची घाली तोपी. हडफड्या वाठारात खासगी हॉटेलांत कार्यावळीची तयारी करताना कर्नाटकातल्या एका कामगाराक अचकीत विजेचो शॉक लागून आयले मरण. पुलीस करतात तपास. गोंयांतल्या नामनेच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान भक्त आनी पर्यटकां खातीर चालीक लायला नवो ड्रेस कोड. हो निर्णय मठाचे पवित्रताय आनी धार्मीक परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर घेतिल्ल्याचे आयला मुखार. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीत अंतर्गत वाद चल्ला वाडत. मनोजाचो राजीनामो मान्य केल्ल्याचेर पक्षाचे फुडारी डेगली फर्नांडीसान उक्तायला प्रश्न. मनोजान जाप दिवपाची आशिल्ली गरज डेगलीन मांडलें मत. आणि फुडले 4 दीस पडटलो गोंयांनी पावस. हवामान खात्यान फुडले 4 दिसां खातीर जारी केला येल्लो अलर्ट. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची अशी मागणी एसटी फुडाऱ्यांनी केल्या. हे विशीं एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन सादर केलें. ह्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाला शिष्टमंडळ बेगीनूच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली अशें फुडाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. पळयात. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची अशी मागणी करीत एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां निवेदन सादर केलें. बुधवारा दामू नायक हांच्या घराकडे एसटी फुडाऱ्यांची म्हत्वाची बसका जाली. हे वेळार मंत्री रमेश तवडकार, सभापती गणेश गांवकार, आमदार गोविंद गावडे, आंतोन वाज, प्रकाश वेळीप आणि वासुदेव मेंगावकर हजर आशिल्ले. पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही, एक लॉंग पेंडिंग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे 4 महिने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान वेट केले. ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात ते डायरेक्शन दी अशें सांगप आणि त्यामुळेच आमचे मान्य ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाचे विचार केले जायत न्ही. सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक म्हणजे काय विशय आमकांय लागून तो पेंडिंग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशे विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आणि जेणे करून तो विशय म्हणजे अमित शहाजी मेळचें आनी ताका एक डायरेक्शन दिवचें एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे 4 आमदार म्हणजे मान्य आमचे सभापती गणेश बाबू तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आमचे आंतोन बाब आदले आमदार आपले वासुदेव मेंगावकर आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भात किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आनी राज्याच्या विकासा खातीर जे आसा न्ही आमी एकसंग आसा हे आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप. एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आनी तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यानच पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो ताचो ठराव जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो. जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आणि आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शहाजी यांची भेट घेवप हे ठरले पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती खूप जाली आणि ती आता फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली आणि एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विषय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आसा. ताजेर मागीर सरकारान योग्य भूमिका घेवप इतले पर्यंत ठरले आसा. त्या प्रक्रियेतून आमी फुडें वतले.
आयज बीजेपीचे एसटी लिडर त्याच बरोबर इंडिपेंडंट MLA आतोन गांवकार हांच्या शिष्टमंडळान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां तांच्या ऑफिसाक एक मेमोरंडम सबमीट केल्लें आसा. ह्या मेमोरंडमाक म्हणिल्लें आसा की एसटी रिजर्वेशनाचें बील जें पेंडींग उरलां, जें राज्यसभेक आनीक लोकसभेक पास जाल्लें आसा तें पेंडींग उरलां, तें बेगींतले बेगीन चालीक रावचें आनी येणाऱ्या विधानसभेक गोंयाक एसटी रिजर्वेशन जें आसा तें दिवचें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें दिवचें. त्या प्रमाणे तांची फुडली काही दिसां भितर शिष्टमंडळ जे मुख्यमंत्र्या अंडर शिष्टमंडळ एसटी लिडरांचें शिष्टमंडळ त्याच बरोबर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनीक भाजपाचे नेते हे गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळटले आनीक हे जे बेगींतले बेगीन वाटेक चालीक लावपाचें आसा ताजें लावचें म्हूण मागणी करतले. तांकां कॉन्फिडन्स आसा, रमेश चवडकरान सांगिल्ले प्रमाणे तांकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की येणाऱ्या विधानसभेक एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन जें आसा तें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें मेळटलें. खंयच्या मतदारसंघाक हें अजून ठरलें ना, कारण पर्संटेज आसा त्या प्रमाणे ह्या मतदारसंघाक मेळटलें. तांचे म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 4 मतदारसंघ आसात, हे 4 मतदारसंघाक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्षान सांगलां की तेही आशावादी आसात की 100% बीजेपीच्याच अंडर एसटी कम्युनिटी आसा तांकां न्याय मेळटलो, तांकां पॉलिटिकल तांची जी लॉंग पेंडींग मागणी आसा ती कंप्लीट जातली. मजगती एसटी फुडाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आपल्याक मेळ्ळे आनी एसटी आरक्षणा संबंधी अधिसुचोवणे विशीं एक निवेदन सादर केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. ही प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जावची अशी आमची इत्सा आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयकात. एसटी आरक्षण जे आहा पळय न्ही हे एकदा नोटिफिकेशन आणि इलेक्शन कमिशन यांच्या कडल्यान ठरयतले. हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना, ते इलेक्शन कमिशन आणि हेजे नोटिफिकेशनाचे तेजे सगळ्यांचे डिपेंड. म्हाका आतां स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश चवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन आणि त्यांचे एसटीचे डेलिगेशन म्हाका हे निवेदन दिवन गेले की त्यांचे जे नोटिफिकेशन उरला ते काडपाक जाय. म्हजो आमचोय प्रयत्न आहा सरकारा कडल्यान की ते नोटिफिकेशन काडचें हेच ते जाता केले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हडफण्या वाठारांत खासगी हॉटेलांत कार्यावळीची तयारी करतना एक दुखेस्त घडणूक घडली. कर्नाटकांतल्या एका कामगाराक विजेचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फांतोडेर ही घडणूक घडिल्ल्यान पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या. गोंयांतल्या नामनेच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान भक्त आनी पर्यटकां खातीर नवो ड्रेस कोड चालीक लायला. हो निर्णय मठाचे पवित्रताय आनी धार्मीक परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर घेतला आनी ह्यान फुडें सगळ्या भोंवडेकारांनी एक खाशेली ड्रेस कोड पद्दत पाळप सक्तीचे थारतले. पळयात. गोंयच्या काणकोण पर्तगाळी वाठारांत आशिल्ल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान सगळ्या भोंवडेकारांक ड्रेस कोड संहिता चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. पयलीं हो नेम फकत समाजांतल्या वांगड्यांक लागू जातालो, पूण आतां मठाक भेट दिवपी सगळ्या भक्तांक आनी पर्यटकांकय ताचो पाळो करचो पडटलो. नव्या नेमा प्रमाण दादल्यांनी धवी धोती वा लुंगी घालची पडटली, जाल्यार बायलांक साडी वा सलवार कमीज घालचे पडटले. जीन्स, शॉर्ट, टी शर्ट तशेंच रंगीत लुंगी वा धोती हे ड्रेस कोडाचे उल्लंघन मानतले. मठाच्या सुत्रांनी माहिती दिल्या की हे ड्रेस कोड संहिता पयलींच मठाच्या संबंधित आशिल्ल्या चडशा देवळांनी चालीक लायल्या. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ हो गोंय, कर्नाटक आनी केरळ राज्यांत पातळिल्ल्या गौड सरस्वत ब्राह्मण समाजाची एक मुखेल आध्यात्मिक संस्था मानतात. धार्मीक थळांची पवित्रताय आनी परंपरा तिगोवन दवरपाच्या हेतान हो निर्णय घेतला अशें मठाचे प्रशासन सांगता. पूण ह्या नव्या वेशभूषेक भक्तांचो आनी पर्यटकांचो कसो प्रतिसाद मेळटा ते पळोवप महत्वाचे थारतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मनोज परबाच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अंतर्गत वाद सुरू जाला.
पक्षाचे फुडारी डॅगली फेर्नांडीसान मनोजाचो राजीनामो मान्य केल्ल्याचे प्रश्नचिन्ह उबे करून फुडारपणाचेर गंभीर आरोप केले. तशेंच मनोजान जाप दिवपाची गरज आसा अशें तांणी मत मांडलां. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पक्षांतल्या घुसपागोंदळाक लागून राजकीय वातावरण गरम जायत आसा. पळया. मनोज परबाचो राजीनामो मान्य जाल्ल्याचेर पक्षाचे फुडारी डॅगली फेर्नांडीस हाणें सरळ प्रस्नचिन्ह उबें करून पक्षाच्या निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेचेर दुबाव उक्तायलो. तशेंच मनोज परबान राजीनामो कित्याक दिलो, मनोजान उत्तर दिवपाची गरज आसा अशेंय ताणें मत मांडलें. पणजे जाल्ले सीईसीचे बसके उपरांत पक्षांत गंभीर चर्चा जाल्या असो दावो करून कांय फुडाऱ्यांनी पक्ष बंद करपा विशीं लेगीत चर्चा केल्या अशेंय फेर्नांडीस हाणें सांगलें. तशेंच हे बसकेचो पुराय व्हिडिओ जाहीर करपाची मागणी करून पक्ष फुडारपणाक आव्हान दिलें. आमकां एंटी पार्टी टॅग कित्याक दिले हाचेरय तिडकिल्ल्या डॅगलीन स्पश्टीकरण मागलें. पक्षांतलो हो अंतर्गत संघर्श वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान कार्यकर्त्यां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण करता अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. नीज गोंयकारांक चुकीची म्हायती दिवंक फावना अशेंय फेर्नांडीसान पक्षाच्या घडामोडी विशीं आपली नाराजगी उक्तायली. बसकांनी गुप्त चर्चा जाल्ल्या आरोपांक, प्रत्यारोपांक आनी दाव्यांक लागून आरजीपी भितरलें अंतर्गत राजकारण गरम जाला आनी फुडल्या कांय दिसांनी हो वाद कसो जाता तें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. आम्ही एंटी पार्टी मिटींग घेतली म्हणून जाल्यार आमकां कळोंक जाय आमी ती मिटींग कोणा बीजेपी बारा गेयल्या, आपा बारा गेयल्या, काँग्रेसा बारा गेयल्या हे आमकां कळोंक जाय. आनी तो टॅग एंटी पार्टी म्हणून कित्याक पडलें हेचे पयलीं आमी अशें करून मिटींग घेवन डिस्कशन करून आमी मागीर आमगेले पार्टी बोगले जावं सीसी मेंबरां बरें दवरताले. जाल्यार हीच एंटी पार्टी मिटींग म्हणून तुमी कशें तेका टॅग लावंक सोदताय जाल्यार आमी आमकां कांयच अधिकार ना. एक पार्टी कितें रॉंग करता वो सीईसी मेंबर कितें रॉंग करता जाल्यार विचारपाक हे कसलें राजकारण. सो हिंगा एक मिटिंगेचेर सोन तुमी तो ब्लेम गेम खेळपाक कॉमेस केल्या आनी ही जावपा जायना आसलोली. जेन्ना आमच्या लिडरान सपोर्ट सुप्रिमो बाब मनोज परब हाणें रेजिग्नेशन हाडून दिलें, तुमी ताचें तें रेजिग्नेशन कशें एक्सेप्ट केलें? तुमी कोणा कडेन विचारलें? वो दुसरे मेंबरांक वो ब्लॉक कमिटीज तुमी कन्सिडरेशनाक घेतलें ताचें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करचें पयलें आनी एक विचारता तेका टायम लिमीट आसलो तें रेजिग्नेशन घेवपाक, ताचें हँड ओव्हर घेवपाक, हें सगळें जाल्लें. कसली हाज येयल्ली त्याच टायमार तें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपाक. तुमकां जाय आसलोलें हें ब्लेम आमचेर येवपाक. जे भाशेन तुमी आतां तो फॉल्स नॅरेटिव्ह सेट केला म्हणून तुम्ही मिटींग गेली आनी ताणें रेजिग्नेशन दिलें. अरे हें कसलें राजकारण? एक मिटिंगेचेर तरी ते कडेन हें सांबाळूंक जाय ना जाल्यार गोंय आनी कितको सांबाळलें रे तुमी? जे दैनीक गोमंतकान जे आज दाखयलां न्हू तेंच 4 वर्सां अशेंच चलतालें म्हूण आमकां आमच्या आमदारूय सांगतालो, पूण तें आमी आमच्या दोळ्यांनी चोयलें. एक रिस्पेक्ट म्हणटो आसूं जाय आसलोलो. अरे उलोय आसलोले पूण त्या लेवलाचेर उलोय आसलोले. हे कितें वस 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 म्हळ्यार तो तुगे घराक येयल्लो, तो तुगे मावंड येयल्लो. जायते लोक पयले एक उलयताले आतां दुसरें उलयताय. मेल्ले हाडल्यान 12 खबरो म्हणटाय न्हू त्यो जालोल्यो आहाय. जेन्ना मनोज परब पार्टी आसलोलो तेन्ना एक कलर दाखयतालो, आज मनोज परब गेलो म्हणटा दुसरो कलर दाखयताय. हेजेर गोमोन येता हितू कितें आहा तें. आनी आज तेमी दाखोवन दिलां हे इलेक्शन भोगले पावलो आसतना हे सगळें मॅस कित्याक घडलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण बुधवारा सकाळी पावस पडलो. देखून वातावरणात बदल जाला. फाटले 2 म्हयने गरमी सोंसपी लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. मुळाबाद काळे ढग पातळ्यात. मजगतीं हवामान खात्यान बुधवारा सावन फुडले 4 दीस पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगड्या सयत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या.
मंत्रिमंडळात रित्या आशिल्ल्या मंत्रिपदाविशीं राजकीय मळार चर्चा सुरू आसा. मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं पयलीं पक्षांतर्गत चर्चा जाल्या, पूण रिते मंत्रिपद भरपाचो निर्णय आनी अधिकार मुख्यमंत्र्यांचो अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी स्पश्ट केलें. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं फाटले कितलेशेच म्हयने जाले आरती परती चर्चा सुरू आसा. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत मंत्रिमंडळात एक मंत्रिपद रिते आसा. हे विशीं भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. रिते मंत्रिपद कोणाक दिवचे वा ते पद केन्ना भरचे हो निर्णय पुरायपणान मुख्यमंत्र्याचेर निभून आशिल्ल्याचे दामू नायकान सांगले. ह्या प्रक्रियेत पक्षाची थेट भूमिका नाशिल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले. मात ह्या विशयाचेर पक्षा अंतर्गत आदींच चर्चा जाल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले. मजगती रित्या आशिल्ल्या मंत्रिपदा विशीं मुख्यमंत्री कसलो निर्णय घेतलो हाचे कडेन आतां सगळ्यांची नदर लागून आसा. हो सगळो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो. कॅबिनेटाक घेवप, कॅबिनेटाक कोणाक दिवप ना दिवप हे सगळे निर्णय मुख्यमंत्री स्वता घेता, कारण ताचो अधिकार तो. ताजेर पार्टी म्हणून तशें आमचो कांय हें आसना. तुम्ही एक स्पॉट उरला कितें सुचयला, एक स्पॉट उरला तुम्ही कितें सुचयला ना पार्टी ज्या अर्थान उलोवणी जाल्या मुख्यमंत्री आमी त्या अर्थान ताजेर सरकार निर्णय मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेवपाचो. फातोड्डा सध्या सारकी सेंट्रीक जाल्या सर गोंयच्या पॉलिटिक्सान, 3 अध्यक्ष जाल्यात सध्या. एक सगळ्यात तशें कॉम्पिटंटूय आसा, काम करीत आसा आनी गोंयचे खातीरच करतात. सो फातोर्डा सेंट्रीक असो म्हणून वेगळो कांय विशय आसा. ते दामबाब बशिल्लो, दामबाबाक रोखीन चलता सगळें. काँग्रेस म्हणटा आमी 21 स्टेट हाडून फुडली गव्हर्मेंट करतले, तुमकां भायर मारतले. 15 वर्सां रूल्स करप्शन वाडलां, हें जालां, ताका लागून लोकांचें सरकार करतले. जेन्ना तूं सरकार जेन्ना चलयता तेन्ना तूं बरोबर तुज्या शोल्डराचेर थोड्यो लायबिलिटीज आसा त्यो घेवन वचचेच पडटा, कारण एकल्याचें बरें जाता जाल्यार एकल्याचें बरें जायना. काही गोश्टी जर आमकां जर त्यो सुदारपाक जाय जाल्यार आमी ते जरूर सुदारतले, तातूंतल्यान मार्ग काडून आमी फुडें वतले. पण ह्या सरकारान डबल इंजीन सरकार आनी केंद्रान आशिल्लें सरकार ह्या ज्या तरेन आमकां आतां पर्यंत दिल्लो निधी आनी काँग्रेसीन केल्ली जी फाटल्या अनेक वर्सांची फटिंगपणां आसतलीं, स्कॅम्स आसतले आनी त्याच बरोबर तांचे भितरलें जें कितें चलता तांचे भितरलें तातूंत म्हाका उलोवपाचें कांय अधिकार ना आनी हांव ताचेर उलयकी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साजुदेदी आरियल वाठारात सेंट जोसेफ हांच्या पुतळ्याची मोडतोड जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. साजुदेदी आरियल पंचायतीच्या कार्यालया मुखार ही घडणूक घडल्या. पुतळ्याची तिसरे खेपेक मोडतोड जाल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. मायणाक कुडतरे पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामा केला. दुबाविताचो सोद सुरू आसा. म्हाका दिसता हें 3rd टायम हो स्टॅच्यू डॅमेज केला आनी म्हाका हेणें आमगेलो सद्या सरपंच पळय आहा मार्सेलीन, तेणें फोन केलो म्हाका की हो स्टॅच्यू डॅमेज केलो म्हूण, आनीक ताका लागून आमी हाजीर जाला आसा. पूण सांगपा म्हळ्यार कितें, तुका खबर आसतली थोडे दीस फाटीं कोण एकलो येयलो, गौतम कट्टर म्हणलो आनी सेंट फ्रांसिसाक कोण किडी पडले आनी कितें कितें उलयन गेलो. तेजेर जाय ते भाशेन कारवाय जाली ना आनी आमगे पंचायत मिनिस्टर कितें म्हणटा, तेणें उलयलें तें सारकें म्हणटा, तेजेरय कारवाय जाली ना. आनी आज हो तिसरी पाटी हो स्टॅच्यू डॅमेज जाला सेंट जोसेफाचो, पेट्रन सेंट ऑफ सनदारिया. आनी बिकॉज पुलीस एक्शन सारकें घेयनाय ताका लागून हे इन्सिडंट जायताय. सो आमची एक मागणी ऑन बिहाफ ऑफ द विलेजेस ऑफ आरियाल, हेजेर कितें जाल्यार बरी स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावपा जाय आनी दोज कल्प्रिट्स हॅव टू बी ब्रॉट टू द बूक. आमी पुलिसा कडेन मागताय आनी सगळे ऑथॉरिटीज पळय दे शूड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दीस इन्सिडंट आनी असले इन्सिडंट शूड नॉट बी रिपीटेड. हो तूं चलता हो पयलो ओपन आहलो, तो डॅमेज केलो म्हूण ताका ग्रील गायलो, ग्रील गायल्यारय तो डॅमेज जाता. बिकॉज हेसले जे पीस डिस्टर्ब करपाचे एलिमेंट्स पळय गोंय आहाय न्हू, तांचेर कसलें एक्शन जायना. आनी दीस ऑल्सो वील नॉट बी टेकन लायटली. हेजेर कितें जाल्यार स्ट्रॉंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द विलेजेस वील टेक प्लेस. गोंयच्या लोकसंख्येच्या संरचनेत व्हड बदल जाला अशें राष्ट्रीय कुटुंब भलायकी सर्वेक्षणाच्या आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जालां. राज्यांतलो टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 मेरेन देंवलो. देशांत सिक्कीम राज्याचो फर्टिलिटी रेट सगळ्यात कमी आसा. ताच्या फाटल्यान गोंयचो नंबर लागता.
पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि मिझोराम या राज्यांची फर्टिलिटी रेट 1.6 इतलीच आसा. दुसरे वटेन 15 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचे प्रमाण कमी जायत आसा. तशेंच गोंयांत ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण नेटान वाडत आसतनाच तरणाटे आनी बाल लोकसंख्येचे प्रमाण उणें जायत आसा. ह्या बदलाचो थेट परिणाम अर्थवेवस्था आनी सामाजीक अर्थवेवस्थेचेर जावपाक शकता. शिवोले वाठारांत रेंटकारीचो स्वय अपघात जालो. ह्या अपघातात एका पर्यटक जोडप्याक दुखापत जाली. अपघाताच्या वेळार ही दोगांय सोऱ्याच्या नशेत आशिल्ली अशी म्हायती मुखार आयल्या. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. कांय दिसां पयलीं शिवोले रेंटकारीक लागून अपघात जावन तरणाट्याक मरण आयिल्लें आनी एकलो भुरगो जखमी जाल्लो. आतां परतून रेंटकारीचो अपघात जाल्ल्यान बोवाळ जाला. ऑनलायन लोन स्कॅमावरवीं केपेच्या एका बायलेक सुमार 1.12 लाख रुपयांची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बायलेन फेसबुकावेल्या जायरातीचेर आधारून मुद्रा रिणा खातीर अर्ज केल्या उपरांत एका अनवळख्यान तिचे कडल्यान प्रक्रिया शुल्क, विमो, जीएसटी आनी हेर शुल्काच्या नांवान पयशे वसूल केले. मात रीण मंजूर जालो ना आनी भरिल्ली रक्कमूय परत मेळूंक ना. हे संबंधी केपें पुलीस स्टेशनात सायबर फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद जाला. फुडलो तपास सुरू आसा. 70 शिंगणे गावात मंगळारा राती कडेन पणसाच्या झाडाक आनी खोपीक उजो लागपाची घडणूक ताडार आयली. बरें म्हणून बरें, कोणाक कसलीच दुखापत जाली ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटपात हाडलो. एका 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेक सायबर गुन्यांवकारांनी 4.23 कोटी रुपयांची तोपी घाल्ल्याची एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. आयपीओ आनी शेअर बाजारांतल्या गुंतवणुकांचेर व्हडा प्रमाणात परतावो मेळटलो अशें उतर दिवन ही फटवणूक जाल्या. सायबर गुन्यांव पुलिसांनी ह्या प्रकरणात केस नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. काँग्रेस पक्ष हो एक व्हड महासागर. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी जर आपल्या कडेन संपर्क साधलो जाल्यार आपल्याक खोशी जातली. काँग्रेसीत प्रवेश करपाक आपूण खोशयेन तयार आसा अशें आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमा सांगता. आयकात. एक व्हड डोयरो काँग्रेस मध्ये ओलोशन ते काबार जायना ते चलत रावता, समजला न्हू. सो तेमी जो पण तेमकां जाय तेका तेमी चॉयस केला आनी म्हाका दिसता मुखार काँग्रेस बरो वयतली मुखार. प्रॉब्लेम तो एक्सपिरियन्स आहा न्हू, तो एक्सपिरियन्स आहा. सो लेट अस सी. सो तुमचे कडेन बीन गिरीश अप्रोच जालो जाल्यार तुमी कशें कितें पळयता? हांव हॅपी, म्हाका कितें प्रॉब्लेम. हॅपी टू जॉइन काँग्रेस. येस म्हाका प्रॉब्लेम ना. मोर्चे दर्यादेगेर एक व्हडली दुखद घडणूक टाळ्या. दर्यांतल्या खर प्रवाहात सांपडिल्ल्या दिल्लीच्या 9 तरणाट्यांक बुडपापासून लायफगार्डांनी साल्वार केले. लायफगार्ड आनी पुलिसांनी परत दिल्ले शिटकावणी कडेन दुर्लक्ष करून पर्यटक दर्यांत भितर सरिल्ले. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा सांजवेळा दिल्लींतल्यान आयिल्ल्या सुमार 25 जाणांच्या पंगडांतले 15 जाण गोंयच्या मोरजे दर्यादेगेर दर्यांत न्हावपाक आयिल्ले. दृष्टी मरीन आनी ड्युटीचेर आशिल्ल्या पुलिसांनी परत तांकां शिटकावणी दिल्ली. पूण ह्या शिटकावणी कडेन तांच्यांनी दुर्लक्ष केल्ले. दर्यांतल्या खर प्रवाहाक लागून हो पंगड खोल दर्यांत वचपाक लागलो. तातूंतले 6 जाण स्वता दर्यादेगेर परतपाक येस आयले जाल्यार 9 जाण दर्यांत आडकले. परिस्थितीची गंभीरताय जाणून घेवन दृष्टी मरीनच्या लायफगार्डांनी तांकां बेगोबेग वाचोवपाचो यत्न सुरू केलो. रेस्क्यू बोर्डाच्या आदारान 4 जाणांक जेटस्कीच्या आदारान, 2 जाणांक रेस्क्यू ट्युबाच्या आदारान, 3 जाणांक सुरक्षीतपणान सोडयले. दर्यादेगेवेल्या पंगडांक रोखडीच वैजकीय मजतीची व्यवस्था केल्ली. सुदैवान सगळ्या 9 तरणाट्यांक सुरक्षीत दर्यादेगेर हाडले आनी तांची स्थिती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळटा. दर्यादेगेर लायफगार्ड आनी प्रशासनाच्यो सुचोवण्यो पाळप कितले म्हत्वाचे हाची परतून एक फावट पर्यटकांक जाणीवकाय जाल्या. वेळार एक्शन घेतिल्ल्यान व्हडलो अपघात टाळ्ळो.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचलचे वाठाणे वाठारांतल्या न्हंयचें अस्तित्व संकश्टात आयला. ही न्हंय प्रदूषणाच्या चपक्यांत अडकल्या. हे न्हंयचें उदक आटलां आनी काळपट लेगीत पडलां. दुसरे वटेन हेर न्हंयेत कोयर साचला, देखून सैमोगी हुस्को उक्तायतात. पळया. दिवचलच्या वाठादेव वाठारात जी न्हंय व्हांवता ते न्हंयेचो महाराष्ट्रांतल्या तळेखोल वाठारांत उगम जाला अशी माहिती आसा. कुडचिरेच्यान फुडें दिवचले मेरेन व्हांवपी ही न्हंय जिवनदायिनी आसा. मात वाठादेव वाठारांत सध्या हे न्हंयेची सामकी दशा म्हळ्यार अवतिकाय जाल्ली आसा. वाठादेव वाठारांत हे न्हंयेचें उदक आटिल्ल्याचें चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. तशेंच हे न्हंयेंत वाठादेव वाठारांत वचत थंय लाकडां आनी हेर कोयर व्हडा प्रमाणांत साचिल्ल्याचें दिसून येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वाठादेव वाठारांत जी परप्रांतीयांची लोकवस्ती आसा ते लोकवस्तींतले लोक हे न्हंयेचेर कपडे धुतात तशेंच हेर घाण करतात अशें कळटा. दुसरे वटेन हे न्हंयेत पुराय व्हांवटी आनी वाठादेव वाठारांत गोरवां धुतात अशें कळटा. ही जी न्हंय आसा ते न्हंयेचें उदक वाठादेव व्हांवटी आनी कुडचिरे वाठारांतली कुळागरां शिंपपाक वापरतात. देखून ही न्हंय राखून दवरपाची ही फुडाराची गरज आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 10 वर्सां पयलीं वाठादेव न्हंयेंतलो गाळ काडिल्लो. मात ताचे उपरांत हे न्हंयेंत जो गाळ आनी हेर कोयर साचला तो काडपाक कोणीच नदर दिवना. देखून हे न्हंयेची दिसान दीस अवस्था सामकी बिकट जायत आसा. हे जर न्हंयेचे जर अस्तित्व राखून दवरतले जाल्यार हे न्हंयेत जो गाळ साचला, जो कोयर साचला तो काडून ती नितळ दवरपाची सामकी गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दर्यादेग, इगर्जी आनी देवळां खातीरूच न्हय तर इतिहासीक किल्ल्यां खातीर गोंयची संवसारभरांत वळख जावची म्हणून सरकारान आपलो यत्न सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयची इतिहासीक दायज सांबाळपाचें आनी तिगोवन दवरपाचें काम आमच्या सरकारान हातांत घेतलां अशें मुख्यमंत्री सांगता. बुधवारा सकयल वाठारांतल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या नूतनीकरण कामाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. मेंटेन दवरपा खातीर आमकां इतिहास खबर आसप ही खूब गरजेची आसता आणि तोच इतिहास मेंटेन दवरपा खातीर म्हणजे सरकार हे सातत्यात काम करता. तुम्ही जर पळयशात गोंयांत आशिल्ले 14 फोर्टाची चित्रां आमी भितर लायल्या. भितरले 3 ते 4 फोर्ट रिनोवेट करपाचे उरला. म्हणजे ते रिनोवेट करपा खातीर हांव थोड्या दिसाच्या भितर ताजे रिनोवेशन सुरवात जातले. म्हणजे गोंय हे फक्त बीच, चर्चीस आनी टेम्पल इतक्या पुरतेच नाशिल्ले तर गोंय हाजे योग्य त्या फोर्टा खातीर सुद्धा वळखले वळचे हेच्या खातीर आम्ही सातत्यात प्रयत्न करीत आसा. हांव परत एकदा म्हणजे ह्या ल्हानशा कार्यक्रमांक सुद्धा विदिन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टाइम खूप मोठ्या प्रमाणात साखळेकार हांगासर आयले. म्हणजे परत एकदा आम्ही जशें म्हणटा की खेम सावंत भोसले हांच्यानी जेन्ना बांदलेलो कदाचित तेन्नाच्या 17व्या शतकात अशाच पद्दतीचो दादा जावन त्या फोर्टाचे तेन्ना इनॉग्रेशन जाला आसतले. त्याच पद्धतीचे वातावरण निर्मिती परत एकदा आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी आणि साखळे म्युनिसिपालिटी हांच्यानी मेळून फेटे, म्युझिक आणि बाकीचे सगळे तुतारी हे वादन करून तोच एकदा प्रसंग परत एकदा हांगासर उबो केलो. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.